ना ना आपयल्लो मरे सो मेळून आनी मेळून मागीर सांगता पयलीं मेळूनी तरी तुका आपयल्लो तुवें मेळपाक गेलो मगा ना म्हाका आपयल्लो 9:30 टायम दिल्लो ही हॅड कॉल्ड मी लास्ट नायट सो आय टोल्ड हिम वेलकम इन द मॉर्निंग. ओके अमित एक जस्ट क्लॅरिटी ह्या दिसांनी खूब चर्चेन येता की दुसरे सायडीच्यान तुमी पार्टी वा कितें करताय कितें कोण करता अशें अशें थोडे जाण दुखवले बीजेपी करता म्हणून आमगेलो प्रेसिडेंटान सांगलें हय सो तो म्हाका ना जस्ट न्ही आतां अशें कितें बीजेपीक म्हणून कोण तुमचें नांव दिसता बीजेपी करता म्हणटी काँग्रेस पार्टी गेल्ली 4 वर्सां आमी इतली स्ट्रेंथन केलें कोणी येवं कांय फरक पडना म्हणजे खूब जाण येतले एक बाकीचे आयले म्हणून वाय वी हॅव टू गेट अटेन्शन टू म्हणजे खूब पार्टी आहा साम आर रिलेटींग टू सर्टन काँग्रेस लिडर्स कोण दुखोवल्या पळय ते हें करूंक सोदता बा म्हणून अशें ह्या दिसांनी नी गोवा काँग्रेस पार्टी तातूंत काँग्रेसमॅन कोण आहा तातूंत काँग्रेसमॅन कोण आहा म्हाका दिसना. ती डिरेक्शन म्हणटा तशी ती बीजेपीची पार्टी तुकाय तशीच दिसता का ती ते ताणें सांगलें ते ताका विचारपाक हांव कॅन आय टेल म्हाका नो बट बट तुका कितें दिसता म्हजो काय बीजेपी कडेन कनेक्शन ना म्हाका कशें कळटलें की बीजेपीन केल्या काय आनी आम आदमीन केल्या कांय कळना. बीजेपी कनेक्शन पण हे पार्टीच्या कितें आवाज आयकला तुवें तुका कितें तुमच्या मिडियाचे थ्रू पळयलें की कोणी तरी एप्लिकेशन घातला म्हणून तुका कांय खबर ना ह्या पार्टीचें हांवें ती नांव थ्रू मिडिया तुमच्या मिडियांतलेच कोण कोण म्हाका फोन करता हांव म्हणलें बाबा म्हाका म्हणलें खबर ना मागीर एकट्यान कोणें ती नोटीस बिटीस धाडली सो तुमच्या भितून संबंद बा तशें कांय ना असं आसतलें रे. ना विचारता आज आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस आयला खेळपा आयले ते मेळ्ळा तुका ते पार्टीवाले मेळ्ळे गोवा काँग्रेस हांव नको कोण ते म्हाका ते कोणतेच खबर ना जालें कोण येयला तो खबर आहा मरे तुका लिडर कोण येयला तो तुमचो काँग्रेस लिडर सांगलें मरे तुका आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन केसी वेणुगोपाल आयला सो सद्याक पूण they asked me to come at 9. आर देर एनी डिफरन्सीस विदीन यू एंड द न्यू प्रेसिडेंट ऑर द सर्टन लिडर्स ओ काय ना डिफरन्सीस कसले डिफरन्सीस मागीर तूं दिसता कित्याक पडना ह्या दिसांनी दिसता मरे पयर काँग्रेस हावजान काँग्रेस हावज अशें तूं पयलो सदां दिसती पडटालो काँग्रेस हावजान समज जर कसली मिटींग आसा जर आपयलें जाल्यार वचपाचें न्ही तुका आपयत ना हें सद्या तरी इंटिमेशन कांय ना पयर प्रत्येक एक पयर पीएसी मिटींग म्हाका दिसता एक 2-3 दीस केन्ना पयलीं ताणें घेतिल्ली सो दॅट आय हॅड कन्वेटेड आय एम आउट ऑफ स्टेशन प्रतिमा जॉयन जाला तेन्ना तुका आपयलें प्रतिमान फोन केल्लो म्हाका दॅट आय एम जॉयनींग प्रतिमाचें जॉयनींग ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 14 एप्रिलाक वा समथींग दॅट प्रपोजल लास्ट 6 months वॉज देर आनी आय ट्रायड माय लेवल बेस्ट our incharge is to verify on this that why it was pending because when she approached I had put it to my incharge also त्याने लेटरूय दिल्लें 14 एप्रिलाक कितें म्हाका प्रतिमान लेटर दिल्लें आमचो केतन बांदीकर who was a candidate in Ponda and he passed away and it got delayed and I don't know why they didn't approve. I think they So तुका लागून आडकोंक ना they have whatever initiate हांवें केल्लें तेका घेतलें सो तुका लागून आडकोंक ना तें अशें कितें तें पयर बोबो मारताले पळय अमितान आन्सर करपाक जाय कित्याक उरलें बा तें बा म्हणून हय बिकॉज ताणें इनफॅक्ट ताका जेन्ना शी अप्रोच हांवें ताका आमचो वास्कोचो एक लिडर आहा नंददीप राव तेज्या ऑफिसान आपूण थंय बसून ताजे कडेन डिस्कस करून आय टोल्ड हर यू जॉयन तुवें सांगलेलें तें म्हाका दिसता आमचे बरोबर थंय आमचो जनरल सेक्रेटरी एवर्सन ऑल्सो ही वॉज देयर पार्ट ऑफ दॅट मिटींग तो जयेश म्हणून आमचो मुर्मुगांवचो वॉज इन कॉन्स्टंट टच वीथ प्रतिमा अबाउट द जॉईनिंग इवन मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक म्हाका दिसता 29th वेन माय ऑर्डर केम आणि आय रिमेंबर देर वॉज अ प्रोटेस्ट इन मडगांव ऑफ दॅट यूथ काँग्रेस दॅट डे वी हॅड स्पोकन टू प्रतिमा आणि मंडे ताका आय थिंक मंडे ऑर ट्यूजडे वी वर गिवन हर अ डेट द कमिंग मंडे अँड वी वर चॅकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट बट ही वॉज नॉट अवेलेबल दॅट डे म्हणून तें उरलें पूण 29thरूच हांव गेल्लें रे सो मागीर ताका घेवपाचें तें उरलें बट यू आर वेरी मच दे इन द काँग्रेस पार्टी आयलां तें मेळपाक ताका लागून म्हणलें बरें ओके न्यू काँग्रेस कितें तुमी जावन चॅक करा करून की न्यू काँग्रेस आतां ही जी चर्चा हांवें चालू सांगिल्लें लास्ट टायम तुवें सांगला न्ही बायडा तुम्ही सांगितलं की की काँग्रेसी बरोबर आसा खंयची काँग्रेस तुम्ही फायट आउट करा म्हणून मी तेन्ना कोण कोण म्हाका विचारता तूं मिटिंगेक कित्याक येवना हें ना तें ना सो हांवें सांगिल्लें बाबा आय एम अ पार्ट ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस आनी समज जर इंडियन नॅशनल काँग्रेसीची जर तर मिटींग आनी म्हाका इंटिमेशन येतलें हांवें तेन्ना सांगिल्लें रे
म्हाका काय इंटिमेशन येवं नाशिल्लें सो आय स्पोकन इन दॅट कॉन्टेक्स्ट तुम्ही फायंड आउट वीच काँग्रेस म्हणलेले पळय ती कितें ती कळटली ना रे आतां ती अजूनही म्हणटा तू कौतली ही कोणे वती तरी केला म्हणटा ना रे तूं कोणे तरी तू ना तुमकां पयलीं हेजे बद्दल आसली म्हायती आसली हेजे डेमोक्रेसीन तूं कोणा अडोवपाक शकता मागीर पीपल आर फ्री न्हू हय. So now you got तुमकां democracy a this message from which Congress? अरे इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन आयला हा. के सी वेणुगोपाल ही इज द GSO ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस सो आय हॅव कम फॉर So गोवा काँग्रेसीन काय ना दी हांव नको कोणे केलें तें तुमी तांकां विचारा बरं थँक्यू तुम्ही पळयतात GNH.